आयज आमी नवो पाठ शिकया। पाठाचें नांव आसा शिटूक म्हातारी। तुमकां काणयो आयकपाक आवडटा न्ही? हांव तुमकां आयज एक काणी सांगतलें, आयकात हां। एक आसली म्हातारी, ती आसली गरीब। तिका एक नातू आसलो। नातू म्हळ्यार तिच्या चल्याचो भुरगो। म्हातारी ताका आपुरबायेन बाबू म्हणटाली। बाबूक आवय नासली आनी बापूय नासलो। ल्हान आसतना ताची आवय बापूय भायर पडिल्ली, तर म्हातारी त्या बाबूक पोसताली। म्हातारी दीसभर वावर करताली, जाता तितलो वावर करताली। बाबूच्या फुडाराचो तिका हुस्को आसलो। जोडीचे थोडे पयशे ती कुशीक दवरताली। आतां जोडीचे पयशे कुशीक दवरप म्हळ्यार कितें? ते दीसभर ती कितलें काम करताली तिचे ताका पयशे मेळटा। जोडीचे पयशे कुशीक दवरप म्हळ्यार तिका समजा दिसाक 100 रुपया मेळ्ळे जाल्यार ती तातूंतले थोडे पयशे म्हटल्यार 50 रुपया खर्च करताली आनी उरिल्ले पयशे ती तशेंच जमोवन दवरताली। तिगेर एक ल्हान पेट आसली। पेट म्हटल्यार इपळ्यात पेट आसली आनी ते पेटयेन ती उरिल्ले पयशे जमयताली। ल्हव ल्हव करून बरोच दुडू जमलो। एक दीस एका चोराक म्हातारेच्या पोटल्याचो दुबाव आयलो। म्हणजे ताका मातसो दुबाव आयलो, कळ्ळें ताका की म्हातारी सगळे पयशे हाडून त्या पेटयेन जमा करता। काळोख जातकच तो पेटये फाटल्यान लिपून बसलो। म्हातारी जेवन खावन न्हिदपाक गेली। बाबू म्हळ्यार तिच्या नातवाक काणी आयकल्ले शिवाय न्हीद येनासली। तर बाबू येवन म्हातारे कुशीक बसलो, म्हणल्यार आपल्या आजये कुशीक बसलो आनी म्हणूंक लागलो, आजये काणी सांग मगे। म्हातारी वाजेल्ली काम करून दीसभर। तिने म्हळें, कसली काणी रे? आनी त्याच वेळार तिची नदर पेटये कडेन गेली। तिका मातसो चोर दिसती पडलो। तो पेटये फाटल्यान लिपिल्लो पूण सारको लिपूंक नासलो, तिका मातसो दिसलो। ती भियेली, पूण ती बरी शिटूक आसली। बोवाळ केल्यार चोर मारीत म्हूण ती ओग्गी रावली आनी तिणें बाबूक म्हळें, बाबू दार मातशें उगड रे, खुबूच उजो जाता। उजो जाता म्हणटा खूब गरम जाता। तांगेर फॅन बी नाशिल्लो, कळ्ळें न्ही? म्हणून तिणें म्हटलें की दार उक्तें कर। मागीर बाबून विचारलें, मागीर काणी सांगतली मगे? हय रे बाबा। बाबून दार उगडलें आनी तिचे कुशीक घेवन बसलो आनी म्हणूंक लागलो, आजये काणी म्हणल्यार काणी सांग। आजी सांगूंक लागली, एक दीस किसर लागून म्हज्या हाताक फोड आयलो। पळयात, हाज्या हाताक फोड आयलो तसो। हाताक उसुशे आनी टटट मारपाक लागले, म्हटल्यार खूब दुखपाक लागले। आवयन फोड फोडपाक सूय हाडली आनी ती सूय पळोवन हांवें बोब मारली। बोब मारली म्हळ्यार व्हडल्यान आवाज केलो। कसो आवाज केलो? आवय गे आवय, नाका गे सायबिणी, सोड गे म्हाका। म्हातारी व्हडल्यान आड्डली। बोब आयकून शेजारी जागे जाले। तेन्ना तें आयकून बाबू म्हणूंक लागलो, मागीर सांग मगे आजे। बाबूक थार जायनासलो। मागीर आजी फुडें सांगूंक लागली, मागीर आवयन म्हाका घट्ट धरून फोड फोडलो। फोड फोडटकच मातसो चिड्डिला मात रगताची फळफळीत धार व्हांवूंक लागली। रगत पळोवन म्हजो आवरो उडलो। हांव परतें आड्डलें, आवय गे आवय, देवा पाव रे सायबा, आवय आवय। म्हातारी मोठ्या मोठ्यान आड्डुपाक लागली। काणी सांगता सांगता ती व्हडा व्हडान आवाज करपाक लागली। जेन्ना तिणें व्हडा व्हडान आवाज केलो तेन्ना तो आवाज शेजाऱ्यांक बी पावलो, शेजाऱ्यांच्या कानार पडलो आनी सगळे शेजारी खंयच्यान आवाज येता तांकां खबर आशिल्ली म्हातारी एकलीच रावता। म्हातारेगेरसून आवाज येता म्हणटकच ते कोण तांगेर आयला आसतलो म्हणून ते दांडे बी घेवन म्हातारेगेर पावले। सगळे जाण दांडे घेवन आयिल्ले।
दांडे म्हटल्यार हे पळयात अशे दांडे घेवन आयिल्ले. तांकां पळयतकच म्हातारेन पेटये कडेन बोट दाखोवन कुरू केली. तो पळय चोर लिपला. शाणून ताका चोराक भरभरीत ओडलो आनी सगळ्यांनी मेळून ताका खूब बडयलो. सगळे जाण म्हातारेची तोखणाय करपाक लागले. म्हातारेचे शिटूकसाणे खातीर चोर सांपडलो म्हूण तिची खूब खूब तोखणाय जाली.